नमस्कार. आज आमच्या राजमाची ह्या कार्यावळीत आमच्या बरोबर आसा आमचे प्रतिमा कुतिनो. प्रतिमा हे राजकारणांत गेली 20 वर्सांहून चड ते राजकारणांत आसा गोंयच्या. ते आपले परीन काम करता आनी अचानक ताका 24 वर्सां उपरांत ताका दिसलें की आपणे ज्या पार्टी कडेन आपूण सदांच फेथफूल रावला ते अचानक पार्टी सोडून ताका दुसऱ्या पक्षान प्रवेश करचो, जो पक्ष आमचो गोंयचो न्हू. आतां पयलो सुद्दां पक्ष तो आसलो तो दिल्लीचोच पक्ष आसलो आनी आतां सुद्दां ते गेलां जॉयन जाला तो सुद्दां पक्ष दिल्लीचोच आसा. कदाचित प्रतिमांक दिल्ली विशयी चड मोग आसूं येता अशें दिसता हें पळयत जाल्यार. तर प्रतिमा, तुका पयल्यान पयलो प्रश्न विचारीत दिसता म्हाका की डीड यू एवर इंट्रोस्पेक्ट युअर मिस्टेक्स? तुवें जर कितें मिस्टेक केल्या, कसली मिस्टेक केल्या अशी जर तुका दिसली, तुवें तुजें आत्मपरीक्षण केलां? डीड यू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट युअर मिस्टेक? Obviously, when you are somewhere doing social work or you're in politics, you have to know that not all decisions, that can be right or whatever you do is right. There are times when म्हाका दिसला अरे वो एज्युटेशन हांव अशें घेवपा आसलो, वो मुद्दो हांवें असो घेवपा आसलो आनी इंट्रोस्पेक्ट करून हांवें ते करेक्शन्सूय केल्ले आसा. आतां दुसरें म्हणल्यार तुवें म्हणलें प्रतिमा इज गॉन टू अप आफ्टर बींग more than 20 years, 2 decades, I've gone to up. See, I basically want to tell you, yes, very honestly, that I was only with one party, loyal to one party, started my journey much before like that. I was a social worker, but when I started at the age of 18, I had that thing that, well, this matches my ideology and this party and I will do something. And yes, I more than 24 years, I have served, I have done whatever level, right from the grassroots. आता तुका सांगपाचें म्हणल्यार इट इज बीन अ लॉंग जर्नी फॉर मी, बट इन दीस लॉंग जर्नी आय फील व्हेरी नायस, सॅटिस्फायड एंड हॅपी दॅट पीपल हॅव एक्सेप्टेड मी, नो मॅटर वॉट दे हॅव एक्सेप्टेड दीस ब्रँड कॉल्ड प्रतिमा. इट मे बी इवन एट द ग्रासरूट लेवल म्हणल्यार म्युनिसिपालिटी लेवल. इट इज नॉट दॅट आय एम ओनली नॉमिनेटेड or अपॉइंटेड पोजिशन्स घेवन ना. I have had all the front ranking positions in the party. That is due to my hard work that I was been given the responsibility. But even municipality popa gelyar I had won with the highest margin in ward number 16 10 years back, where the people stood by me and I could become the vice chairperson of Margaon municipality at a very young age, and I also served there as a chairman. आणि काम करता करता हांवें पळयलें की लोकांकनी कितें जाय, लोकांकनी काम कोण करता, कशें करता, कितले बरें करता, ते लोकांकनी चड इंट्रस्ट आसता. आतां इतकी व्हडली पिरियड, लॉंग पिरियड तूं काँग्रेसी बरोबर आसलें आनी अचानक तूं आपान तुवें एंट्री केली. अँड यू हॅव सेड समवेअर इन द मिडिया दॅट आप इज अ नॉन करप्ट पार्टी. What are your hopes with this? See, if you go to see, if I wanted to be in power, or if I wanted म्हाका बरें पोजिशन, पावर, म्हाका गव्हर्मेंटाचे गाडी, गव्हर्मेंटाची फॅसिलिटीज जाय आशिल्ले, वो पावर ग्रीड आशिल्ली जाल्यार आयज हांव पावरफूल जे पार्टी पक्षांत आसा हें आसा गोंयांत आयज, आय वूड हॅव गॉन देर. बट नो, आय चोज टू बी इन द थर्ड फ्रंट, that is up. I have seen what goes in Congress. I was a part of it. I have seen in and out what it was. And there's lot of leg pulling there. There is lot of आमचेच जे असले पळय ते सिनियर लिडर्स, they didn't wanted to give a new face a chance. ते काम करपाक तांकां काम करपाक तांकां आमी जाय आशिल्लें पांय ओडपाक फाटी, केन्ना तांकां एक चान्स मेळटा खंय तरी खंय मुखार सरपाक, थंय ते पांय ओडपाक नंबर 1. तुम्ही पयला आसतले इवन कावन्सिलर जावपाच्या टायमार म्हाका मडगांवांत जेन्ना CM आशिल्लो दिगंबरान, ही हॅड नॉट सपोर्टेड मी, दो आय वॉज यूथ काँग्रेस वायस प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट. ताजेच पक्षाचे यूथ काँग्रेसाचे भुरगे आशिल्ले. इतले मुद्दे आमी काम करून युथाक लागून सदां झगडटालीं, काँग्रेसीक लागून आमी सदांच रस्त्यार पडटालीं, पूण ही डीड नॉट सपोर्ट मी. बट आय स्टेड बॅक थिंकींग इट्स ना लॉयल्टी फॅक्टर, आयडियोलॉजी ना म्हजी पक्ष म्हणून. मागीर यूथ काँग्रेस इलेक्शन आयलें तेन्ना तुमी पळयलां आसतलें, राहुल गांधी हॅड बॉट दॅट सिस्टम सो दॅट people are elected, youth are elected. कोणाचो बापूय आनी चली आनी मिनिस्टर आसलो म्हणून तांकां चान्स नाका, कोण ग्राउंडेड आसता अशें केन्ना जाला? अशें राव सांगता, यूथ काँग्रेसा टायमार सगळे एक जाले आनी हांव तेन्ना चिंतपाक उरलें की अरे बाबा इतलें काम करता हांव, कामा टायमार तांकां प्रतिमा जाय, BJP मुखार वचून झगडपाक प्रतिमा जाय, दांडे खावपाक प्रतिमा जाय, केसीस घेवपाक, FIR घेवपाक प्रतिमा जाय, तरी पासून हांव सुसेगाद पासेंस काडून 15 वर्सां रावलें. आनी मागीर
ताजे नंतर जेन्ना म्हाका यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंटाचें जाता की यूथ काँग्रेस जावलें राहुल गांधीन म्हाका महिला काँग्रेसीचें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली तेन्ना आयज 5 वर्सां जाता आसलीं कंप्लीट 5 वर्सां एज अ महिला काँग्रेस चीफ ऑफ गोवा ऑन द 7th of July 5 वर्सां हांवें डेडिकेटली काम केलां तुमी देखून पळयलां आसतलें दॅट नोबडी कॅन डिनाय इन गोवा ओके नोबडी कॅन डिनाय दॅट आय वॉज व्हेरी मच एग्रेसिवली विथ माय टीम wearing white you must have seen fighting with the government सीएमाच्या बंगल्यार वच खंयचे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक वच पावर डिपार्टमेंटांत वच इलेक्ट्रिसिटी जावं माय पेट्रोल खंय जावं गृह आधार बायलांक लागून सगळोच आवाज उठयला पूण जेन्ना लोकसभेची टिकेट आयली MP आयज तुज्या मुखार हांव सावथ गोंयचे MP म्हूण बसलेलें आसता आसलें आय वूड हॅव बीन द यंग MP वुमन MP you are talking about women empowerment. Congress talks about youth empowerment, women empowerment, but when it really comes that time they don't want somebody like groundacher कष्ट केल्ले भुरगे वयर सरता तेन्ना नाका they went on and selected a old face again who was sleeping at home, that is Sardina. तूं म्हाका सांग ते 5 वर्सां प्रतिमान कितलें काम केलां आनी ते 5 वर्सां सार्दिनान जेन्ना टिकेट मेळना म्हूण घरा कडेन रावले तेन्ना ताजे तुमी कंपेर करा आणि तुम्ही सांगात तो सार्दीन आशिल्लो खंय बट दे चोज बट आय डिडंट लीव द पार्टी इट्स नॉट दॅट आय डिडंट हॅव गेट ऑफर्स दॅट टायम गोंयकारांक सांगपाक सोदता तेन्नाय खूब बरे व्हड ऑफर आयल्ल्यो कोट्यांनी पयशांचे पोजिशनाचे पूण आयज जेन्ना हांवें नाका म्हूण सांगलें तुमी म्हाका MP टू ZP लेवल हाडपाक लागलीं म्हाका पयलें कळून ना हांव मातशें भावार्थी हांव पिशें आशिल्लें लायक ना काँग्रेस तो म्हाका तो भूत म्हजे तकलेर आशिल्लो आनी म्हाका दिसता खंय तरी मिस्टेक जाली म्हाजी टू गो देर लॉयली रावलें म्हणून तुका म्हणपाचें आहा कितें की तुजेर इनजस्टीस तुजेर अन्याय जाला ते लोक म्हणटात गोंयकार म्हणटात म्हाका सांगपाक नाका त्याच कारण दुखलें म्हाका कितें यू डोंट हॅव टू यूज एंड थ्रो आय स्टेड देर फॉर 24 years हांवें कोणाक केन्ना बिकरींग करूं ना केन्ना तुवें पयलां आसतलें तरी पासून म्हजें काम चालूच उरलें टिकेट म्हाका डिनाय केली MPची आयज हांव MP म्हूण आसता आसलें म्हाका लोक सांग्यार जावं कोण सांगता 33-40,000 मार्जीन घेवन तूं येता आसलें मॅडम पूण तरी पासून हांव रावलें पूण आतां जेन्ना नाका आशिल्ली गजाल तुमी MP टू ZP हाडली वेन आय टोल्ड दॅट आय एम focusing on assembly because I want to represent the women, I want to represent Goa in the assembly so can I can fight for the people. चड जालें रस्त्यार मोरून काम करपाचें आतां लोकां खातीर थंय वचपाक जाय प्रश्न उठोवपाक जाय पूण तेणी म्हाका ब्लॉक करपा खातीर म्हाका खबर नाशिल्ली गेम आशिल्ली म्हणून ही गेम सिस्टमॅटिकली हे खेळ्ळे दिगंबर कामत जो ऑपोजिशन लिडर आसा पक्षाचो प्रेसिडेंट आसा गिरीश चोडणकर आनी तिसरो म्हणटा तो लुईझीन फालेरो आनी चवथो म्हणटा तो चची लालेमाव तेणी खंय तरी गेम केली तांकां कितें दिसलें म्हाका हांगा हाडून दे थॉट दॅट बकरा करचो म्हणून एका हांगा हाडून म्हाका फक्त 12 दीस आशिल्ले 12 दिसां भितर हांवें 2,500 काडले आनी लोकांनी म्हाका सांगलें वी वर सपोज टू वोट फॉर आप वी वर नॉट फॉर काँग्रेस कित्याक पुरो जालें काँग्रेसीन आमचे वोटां बरोबर घाण केल्ली आसा आमी जे रिलिजियसली वोट घातिल्ले तुमी पयला प्रतिमा आयज सरकार फॉर्म जावपाचे कडेन पयले लुईझीन आनी दिगंबर झगडपाक उरले आनी सरकार काँग्रेसाचो जावना जेन्ना लोकांनी 17 मॅन्डेट दिल्ली people had not given the mandate to BJPक दिवून आशिल्ली ही काँग्रेसाची मॅन्डेट आशिल्ली ह्या लोकांनी त्रासान वोट घालून कश्ट वतांत रावून तांकां वोट घातिले पूण हेणी ते जावपाक दिवना आपल्या मदीं झगडपाक उरले ते म्हणणे आसा झगडटा 2 भाव तिसरो घेता लाव हे झगडपाक उरले आनी BJP सरकार करून गेलो परिकर ते एक म्हाका तेन्ना तांचें वायट दिशिल्लें बट स्टील वी कंटिन्यूड फायटींग पूण तुवें फाटल्या दिसान पयलां आसलें कशें आमचे 10-12 जाणां गेले आनी ते वोटींग लोकांनी काँग्रेसाक दिल्लें म्हूण काँग्रेसाचे आयज जे कार्यकर्ता आसा काँग्रेसाचे जे लोक आसा दे सपोर्टर्स काँग्रेस आयडियोलॉजी जे काँग्रेस म्हळ्यार ब्लायंडली वोट घालताले ते आयज दुखलेले आसा ते म्हणटा नो वी हॅव बीन चिटेड इनफ बाय दीस लिडर्स बाय दीस MLAs and they want a change. So now why I have joined AAP because I feel AAP is the only hope and AAP is the only change that people are looking for. Why? I'm telling you, today they are frustrated. BJP, Congress, they are frustrated because AAP is come. It takes time. There was nothing called BJP. BJP कशें आयले तुवें पयलें. It is AAP. Why? Because it is a clean and non-corrupt party. I can vouch on that. I have seen. I was heading the campaign there now in municipalities. I have seen. आमी खंय तरी जावं आमकां कळटलें आमी बाबा खंय स्टँड जाता बट करप्शन ना पयशांचो धुंवर जो केल्लो आसा जावं ते काँग्रेस BJP खंयचेय पक्ष जावं आयज इलेक्शनाक बसले आमी पयल्ले आसा दोळ्या मुखार कशें एक घरांत 25,000 20,000 गेले आसा मुर्मुगांव तुमी जाल्यार पयल्ले आसा तांकां धरिल्ले देखून आसा एनवलप घेवन गेल्ले ते सो दॅट इज वन थिंग गुड अबाउट आप वी वील गो टू पीपल वी आर गोईंग टू पीपल टेलिंग दॅट वी कॅन वर्क फॉर यॉल आप इज गिवींग टिकेट्स टू पीपल लायक कार्पेंटराचो चल्याक केटरिंग करता त्या भुरग्याक 23 वर्साचे पॉलिटिकल सायन्स केल्ले भुरग्याक
आमचे असलेले की नो जे आवय बापूय पॉलिटिक्सान ना कोण बॅकींग ना कोट्याधीश ना पळय पूण काम करपाची इच्छा आसा तांकां आप आयज मुखार काडपाला आनी आय एम टेलिंग यू इन 2022 चेंज जातलीच कित्याक लोकांनी पटून येवपाला आनी हे जे लोक आपाक ए टीम बी टीम म्हणटा पळय ते तसलें कांयच ना बिकॉज पीपल आर नॉट फुल्स पीपल नो इट हेच अफवा घालतात हेच जे सोशल मिडिया ट्रेंडिंग करतात पळय काँग्रेसाचे बीन तेच ते नांव पिड्यार करपा खातीर करपाल्या बट पीपल नो की ए टीम इज BJP एंड बी टीम इज काँग्रेस who gets elected and goes to and joins to the A party that is BJP. So he and B team हे लोकांक हय आतां प्रतिमा म्हाका एक सांग पळय आं तूं आपान गेलें हय. ओके ताज्यावन बरी एक पावरफूल पार्टी आनी एक असली खंयची पार्टी दिल्लीचीच पार्टी टेल मी द ऑप्शन विच पार्टी आनी एक पावरफूल पार्टी असली म्हणटा तुका जी आज पुराय भारतांत राज्य करता म्हटल्यार तें फकाणां जावचें ना राज्य करता चडशा भारतांतल्या चडशा भागांनी ती पार्टी काम करता रुलींग पार्टी जेन्ना आसता आनी तूं जेन्ना दुसरे पार्टीन काम करता तेन्ना असो तुका अनुभव येयला केन्ना तुज्या कामांक आडमेळें हाडलां रुलींग पार्टीन तुका आडायलां तुज्या कामाची वाट लायला असो अनुभव तुका येयला केन्ना ना तूं आतां म्हणटालो अनेक पक्ष आसा खंयची तरी पार्टी विच इज द पार्टी भाजपा इज रुलींग पार्टी भाजपा इज रुलींग सो यू चोज आप नॉट भाजपा वाय अशें अरे then what is the difference if I had to go to Bajapa? I am the one who fought against Bajapa. I was the one every second day going with agitations because if you go to see, really, they should realize it. You see the petrol rates where they have reached. Ice petrol खंय पावलां 100 रुपया पेट्रोल लिटर जावपाक पावलां दुसरें म्हणटा ते इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पळया तुमी कितले म्हारग गरीब लोक जोडटलो कितें आनी मोडटलो कितें इलेक्ट्रिसिटी म्हारग केली आसा तुमी भाजयो तरकाऱ्यो पळयात सगळे आयज जे कितें आसा टॅक्स सगळे GST हें सगळें कोणें लायलां हां डिमॉनिटायझेशन कोणें केलें हे सगळे मुद्दे तेणी केले एंड वेन आय एम फायटींग वाय आय शूड गो म्हाका कितें फायदो जातालो व्हडलो फायदो जावपाचो पूण हांव वचूना कित्याक म्हाका हांगा गोंयकारां खातीर रावपा आसा आनी कितें तरी गोंयकारां खातीर करपा आसा आप इज नॉट हॅविंग एनी पावर्स इन गोवा आप इज नॉट इवन हॅविंग वन सिंगल MLA इन गोवा बट आय चूज आप बिकॉज इट इज रियली आय एम टेलिंग यू दॅट इज अ थर्ड ऑप्शन लोकांनी समज BJPक चान्स दिल्लो आसा लोकांनी समज काँग्रेसीक चान्स दिल्लो आसा म्हाका दिसता लोकांनी खंय तरी दे हॅव टू गिव एन ऑपॉर्च्युनिटी टू आर पार्टी दॅट इज आप पार्टी एंड सी एंड within 5 years after getting elected if it is not delivering I am telling on this platform they have all the right to dislodge उडोवपाक शकतात ते आपाक परतून कित्याक 5 वर्सांचो आमकां टायम दियात तुमी काँग्रेसीक 60 वर्सां दिली जावं BJPक इतली वर्सां 20 वर्सां दिवं तुमी आपाक खंय तरी एक ऑपॉर्च्युनिटी दियात आनी पळयात if AAP is not keeping up to their promises and it does not deliver then they have all the right to say no to AAP but they have to give a chance because if they have given chance to these other two parties national parties they should give it to AAP also because I have seen the performance of AAP in Delhi when AAP is ruling in Delhi I have seen the electricity given फ्री सप्लाय त्यो पयला आसली इलेक्ट्रिसिटी कोणाकूय जावं ग्रेस जावं गरीब उदकाचें जावं अशें म्हणया आमी तुमकां म्हणटा का BJPचो भंय दिसना गोवा फॉरवर्डचोय भंय दिसना कळ म्हाका हय आपाक म्हणया तूं आतां आपान गेला आप वॉन्ट्स टू कम एंड सेटल इन गोवा गोंयान आपले पांय थंय दवरून गोंयान राज्य करपाचें सपन आप पळयता बाबा अरविंद केजरीवाल हें सपन पळयता आनी ताच्या बरोबर सगळे आतां तुमी जे गोंयकार ताच्या बरोबर जे आतां वावुरता सुद्दां तें स्वप्न आसा आनी हांव अशें म्हणटा कितें की तूं जेन्ना आपान गेलें तेन्ना तुवें गोंयच्या लोकल पक्षाचो विचार करूंक ना कोणाक वता आसलें हांव तूं सांग कोणाक वता आसलें हांव गोंयचो लोकल पक्ष आहा जो सारको पावरफूल म्हणटा स्वता कोण पावरफूल म्हणटा स्वताक आपल्याक तो की आपल्या बरोबर इतके लोक आसा आपल्या बरोबर इतके तरणाटे लोक आसा म्हूण जायना यू हॅव टू सी कसले लोक आसा आनी हू इज हेडिंग इट यू अंडरस्टँड यू शूड सी हू इज हेडिंग इट whether that person is first clean whether that person is non corrupt I can sit on this days and tell you that one thing let anyone get and try to tarnish my image when it comes to corruption let them say that Pratima is involved in corruption or let them say Pratima is इमेजीचेर म्हणजे करप्शनाचेर कितें काडूं हांव तुका चॅलेंज मारता बट तूं कोणाचें उलयता पळय तांकां म्हाका नांव मातशें सांग खंयच्या पक्षाचो आनी कोण तो लिडर आनी तो कितलो क्लीन आसा म्हणटा की आमी आतां फुडल्या इलेक्शनाक अरे बाबा आनी आमी इतके जागा आमी जिखतले अशें तेंचें म्हणणें आसा तो उजो केलो म्हूण जायना तो उजो केलो म्हूण जायना
लेट देम फर्स्ट काम, तांकां पयले पंचायतीत बीन जिखोवन दी, लेट देम काम, जिल्ला बीन जिखोवन दी, एंड लेट देम स्टार्ट देयर वर्क. सी आय डोंट वॉन्ट टू क्रिटिसायज दॅट रेव्होल्युशनरी गोवन्स, नॉर आय वॉन्ट टू क्रिटिसायज एनीवन. तुका भंय दिसना त्या पक्षाचो? म्हाका कसलोच भंय दिसना. तो भंय दिसपाक आसा कितें? भंय दिसपाक तूं आतां गोंयकारांनी पयलीं आसा. सी 100तले 10 जाण आसतले क्रिटिसायज करपाक म्हाका, बिकॉज दॅट इज ह्युमन नेचर. इट इज ह्युमन नेचर. 10 जाण आसतले पूण 90 जाणां प्रतिमाक ओळखून जाणां प्रतिमाचें काम पयलां. ओवरनायट दे कॅनॉट पेंट प्रतिमा फ्रॉम व्हायट टू ब्लॅक. Today Pratima has got that image. My name itself is Pratima. It's a name, it's idol. Image. Idol. So म्हजी इमेज कितें आसा ती गोंयकारांक खबर आसा, सगळे पक्षाचे लिडरांक न्ही देखून खबर आसा. समज BJPचे लिडर समज म्हाका सांगपाक शकता दॅट वी मे बी अ मिनिस्टर. म्हाका एक मिनिस्टरान म्हणलें आय मे बी अ मिनिस्टर इन गोवा टुडे बट यू आर वन ऑफ द बेस्ट लिडर्स इन गोवा म्हणून. हें कॉम्प्लिमेंट म्हाका BJPचेच मिनिस्टरान दिल्लें आसा. आनी टील एस्टरडे खंय वचूं ते काँग्रेस जावं ते BJPचे देखून मंत्री जावं म्हाका डायरेक्टली म्हणटात अरे आयन लेडी आयले. आयन लेडी कित्याक नांव दवरिल्लें आसा? कित्याक कितें तरी केलां, झगडलां, मुद्दे घेतल्या म्हूण. एंड इफ आय वॉन्टेड टू हांव समज देंवल्लें आनी घरा कडेन न्हिदिल्लें जाल्यार आय वूड हॅव टेकन माय सेल्फ एज अ लुजर. बट आय एम इन फ्रंट. आय वॉन्ट टू आनी आय वॉन्ट टू सी दॅट आप comes with all the force because AAP has done and delivered in Delhi and they can do it here. पण तुम्ही आता म्हाका सांगलात दुसरो पक्ष, म्हाका खंयचे ऑप्शन आशिल्ले तुमी सांगा. BJP वचपाचें ऑप्शन आशिल्लें, काँग्रेसान म्हाका इतलें दुखयलें, इतलें केलें, तरी पासून हांवें काँग्रेसाचें खूब काम केलें, पार्टी खूब मुखार व्हेली, सदांच आय हेल्ड द पार्टी फ्लॅग अबाव एनीथींग. बट टुडे इवन यू नो, yourself must be knowing, तूं तुज्या काळजाक हात लायन सांग की ह्या पक्षाच्या लिडरांनी तिकेट दिल्ली, तेणी आयज कितें केल्लें आसा, तेणी घाण केल्ली आसा. आयज काँग्रेस उरल्या खंय? लिमिटेड टू 4 or 5 MLAs एंड दॅट ऑल्सो नेक्स्ट इलेक्शनाक कोण खंय वचपा आसा आनी तांचें कितें सेटींग चलपा तें खबर आसा? मातशें परत फाटी गेले प्रतिमा, फाटी गेले. आमचे पयलेंच जेन्ना गोंयांत राजकारण सुरू जालां तेन्ना दोनूय पक्ष आसलेले ते लोकल, महाराष्ट्रवादी गोमंतक MGP आणि युनायटेड गोवन्स सेक्युलराचो 2 पानां सिंबल आसलो पळय तो. हे 2 आमचे लोकल. मागीर काँग्रेसाची एंट्री जाली, मागीर आनीक काँग्रेस आतां जशी आपाची जाता तशी तशी एंट्री जाली. आनी तुका आतां हांव तेंच म्हणटा की तुका परत दिसलें कितें की आपूण ह्या गोंयच्या खंयच्याच पक्षान नाका. तुजे लागचो आनी एक पक्ष आसा, मडगांवां एक लागचो पक्ष आहा, तो आमच्या गोंयचो पक्ष आहा, लोकल पक्ष आसा. खंयचो तो? गोवा फॉरवर्ड. ना रे बाबा, हांवें तुका सांगलें वेन आय इंट्रोस्पेक्टेड एंड आय थॉट दॅट आय शूड गो टू अ पार्टी वीच इज क्लीन, वीच इज नॉन करप्ट, वीच इज डावन टू डू समथींग. And that's why I've chosen up. I'm telling you again, go to Delhi and see the hospitals, government hospitals which are upgraded. Go and see the government schools which are given better facilities. Go and see the electricity bills, lights. He's trying to get in so much. And that same model we want to do it in Goa. That's why I've chosen up. ओके, आता तूं ह्या आपान गेलें, तुका आपोवणें येयल्लें तेंचे कडल्यान म्हणून तूं गेलें काय तूं स्वता जावन गेलें? No. The thing was what, let me tell you. This I had feelers from different parties that see Congress will only use and throw you. Congress will only, this is not going from now. When my ticket was being taken by Sardina, last minute म्हाका घात केलो. माझी तिकेट फायनलायज जाल्ली. MP हांवें तुका सांगलां आयज तुजे मुखार MP बसपाचें, म्हाजी फायनलायज जाल्ली तिकेट. लास्ट 2 दीस आसा म्हणल्यार हेणी दे प्लेड डर्टी पॉलिटिक्स एंड दे चोज अगेन अ ओल्ड पर्सन. when they had a choice of giving it to the youth, to giving to women empowerment, जे सदांच मुद्दे घेवन रस्त्यार आसताले, they sacrificed me. That time only offers had started coming. Why? Even from the most powerful national parties, even the local parties, many have come to me, many have offered me, but I was very keen about that. But पोवपाक गेल्यार न्ही हें जालें पळय तेन्ना म्हाका खंय तरी दिसलें वेन आय वॉज इन द कॅम्पेन 12 दिसां भितर हांवें 2,500 वोट काडले आनी म्हाका लोक सांगता तितूंतलो अर्दो लोक सांगता की आमी डिसायड केल्लें की आमी काँग्रेसा बरोबर ना, आमी आपाक दितले. हें म्हाका लोकांनी सांगलां. पूण प्रतिमा जेन्ना तूं पिक्चरांत आयलें तूं समनाका की आमी हे वोट तुगेल्या काँग्रेसाक दितात. मे बी फ्यू मस्ट बी काँग्रेस मे बी जे सदांच आसता पळय ती वोट बँक आसता. बट तूं चित इफ आप कूड ऑल्सो कम थर्ड, म्हज्या फाटल्यान आप आयल्यात 2,400 वोट घेवन. सो इमॅजीन people were ready this time to make a change, and if I was not there as a candidate, I think today AAP candidate would have won and gone. Today AAP candidate would have won in Navili and gone if Pratima Kutino was not there, and if somebody else had to contest on Congress on that seat in Jilla. But still people's love,
I would like to say a very big thankful to people of Naveli, Telaulim, Sarzora, Silli and Ramapur. कित्याक म्हाका खबर आहा deep down तेणी ती म्हाका ती पावती दिली that gift was given in the form of vote because of my work. Otherwise, definitely, like Benaulim, how that Hensel has got elected on up for Zilla. Naveli also would have been taken. So हांवें चिंतलें, हांवें म्हज्या दोळ्यान पळयलें की लोक म्हाका सांगताले तूं नाशिल्लें आनी कोणी पार्टीचेर बशिल्लो जिल्ला इलेक्शनाक काँग्रेसाचो तो जाल्यार घरा गेल्लो ताका इतले देखून वोट पडपाचें न्ही. सो दॅट आय थॉट एंड सेकंडली येस आय विटनस हांवें 2,500 काडले आनी 2,400 आपान काडल्या म्हळ्यार पीपल वॉन्ट अ चेंज. नावेली पीपल वॉन्ट अ चेंज एंड दॅट्स द रिजन वेन पीपल माय क्लोज कॉन्फिडंट जे आशिल्ले सारके 10,000 15 जाणां तेणी म्हाका झुकझुकून सांगलें डोंट वेस्ट युअर टायम अदरवायज अगेन दे वील कीप यू हियर एंड दे वील सी दॅट यू बिकम अनदर ग्रँडमदर लायक देम इन द पार्टी आनी तुका ते वयर काडपाक दिवपाना म्हणून ते थंयच दवरून तुका काम करून 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 भेडसावतले म्हणून. सो दॅट इज द टायम आय टूक अ कॉल. एनीबडी कॅन आय कॅन चॅलेंज एनीबडी आय कॅन वाउच ऑन एनीबडी आय कॅन टेल यू दॅट आय हॅव गॉन विथ अनकंडिशनल मायंड अनकंडिशन कांयच कंडिशन घालनच ना ते पार्टीन बाबडे पावर बाबडे हांगा कांयच तांचें ना. एक तो जिल्लाचो एकलो जिखला आनी कुडचोने एक पंचायतीत जिखला आनी खंय जिखला म्हणून आनी पेनजी म्हणून तुका सांगपाक सोदता आय वेंट अनकंडिशनली विदाउट पुटींग एनी कंडिशन्स बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस प्रतिमा इज बीन ब्लेस्ड विथ एवरीथींग ऑल द सायड्स. सो हांव अनकंडिशनली गेलें एंड दॅट्स वॉट केजरीवाल एंड द लिडरशीप इन दिल्ली लायक्ड की इतलें काम करून 24 वर्सां इतलें करून दिवन कित्याक म्हाका कसलीच आसा ना म्हाका म्हणटा ते दुडवांची ना ते पावर ग्रीड ना म्हाका कित्याक देवान आमकां सगळें दिल्लें आसा फ्रॉम द टायम आय वॉज बॉर्न इन अ नायस वेल फॅमिली फुल्ली कॉन्फिडंट. इफ यू आनी एक सांगता इफ यू गो टू सी तुमी पळयात दे कॅन्डिडेट ते दितात ते कॅन्डिडेट एक तर ते इम्पोर्ट करतात दुसऱ्या पक्षांतले ओके जावं ते काँग्रेसान लास्ट टायम कितें केलें शिरोडा तो भाऊ काडलो आनी गेलो म्हणून BJP तेणे काडलो आनी महादेवा काडून बसयलो. महादेव कोण तो तांचोच एक्स मिनिस्टर BJPचो. म्हापसांत हो मेलो बाबूश मेलो BJPचो डेप्युटी CM. मागीर तेणी कितें केलें जोशुवाक तेणी न्ही आमच्या काँग्रेसान कितें केलें काडलें आनी कॅन्डिडेट नासल्या भाशेन किरण कांडोलकर जो तेंचो चेअरपर्सन आशिल्लो BJPचो ताका हाडलो. तुमी इम्पोर्ट करताले आनी आमचे असले काम करताले तांकां थंयच दवरपाक सोदताले तुमी. सो हांवें चिंतलें हें फक्त आपले सादोवपा खातीर इम्पोर्ट आनी हे दोनी एकच आसा म्हणून. आनी तुमी पळोवपाक गेल्यार आपाचें तुका सांगपाक सोदता इवन गोंयांत पळया तुवें लिडरशीप दिल्ली आसा आपान हू आर द लिडर्स. थोडे चार्टर्ड अकावंटंट आसा थोडे बँकर्स आसा थोडे लॉयर्स आसा. You understand what I'm saying? Youngsters and सारखे जोश अशा काम करपाचे young youth those people have been brought in the front line and at the same time even a housewife but who is there to work hard or even a caterer or even a carpenter's son or your student is given. So AAP wants to AAP म्हणल्यार कितें आम आदमी पार्टी म्हणटा पळय रियली खऱ्या अर्थान पळोवपाक गेल्यार आम आदमीच पार्टी आसा ही आम लोकांचीच आसा ती. आनी पळय स्लो जाता पूण जावपा आसा ट्रेमेंडियस चेंज जावपा आसा कित्याक लोकांक न्ही खरेंच वीट आयली आनी 2022 लोक दाखोवन दिवपा आसा. दॅर मॅन्डेट दे वील बी शोईंग. You cannot compare Jilla or you cannot compare municipality results to assembly. Assembly is going to be assembly because people are not going to forgive and forget. Both the parties, they have seen how they have been, people have got cheated by these parties. They have given mandate to one, their mandate has been robbed by other one, and at the same time, now seen COVID pandemic time, you go and see थंय GMC देखून आयज लोक रडपा लागले थंय ऑक्सिजन ना ते सोडटाक बेड्स नात. Cases are increasing in this COVID. You have seen what students had to go through. It is that our party stood by them. We stood by them because in Delhi, if the exams could be postponed of 10th and 12th, why not? And if you go to see, they were not bothered about themselves. Tenga satta jay. As municipality 5 election keli teni. When you know that thousands of cases are increasing every day, there are so many COVID patients dying. There's no oxygen. But no, they were in that. Tenga to आशिल्ले की आमकां election जाले जाय. आमचे पक्ष आमकां सत्तेर हाडपाक जाय. ओके आता प्रतिमा म्हाका एक सांग आता इलेक्शन लागीं आसा. इलेक्शन लागीं आसा म्हणजे सगळे त्या मार्गान काम करपाक कमेस करतले. आनी आप जर गोंयांत येवन आपली इमेज क्रिएट करूंक सोदता आनी गोंयांत जर आपलें सरकार करूंक सोदता सदांच आपाचे जे लोक गोंयांत आसा ते म्हणटा कितें हांवें एक प्रश्न विचारलो प्रत्येकाक आपाचो जो मनीस म्हाका मेवळा इवन फॉर मिस्टर राघव चड्डाक हांवें विचारलें सगळे तुमी येता प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी कितें म्हणटा let me come to power then I will do this then I will do this then I will do that why can't you do it for the people before you come to power हो विचारलें आतां तुजें कितें आसा तुजी खूब आशा आसा ह्या आतां पार्टी कडेन आपा कडेन
you have your motives, political motives. Will you get full cooperation from your party in coming election to achieve your motives? Definitely. See, first and foremost, I'm not a new entity. I'm a new person in political field, or even for that matter, even the AAP leadership knows that I am been on the front run, taking up issues of the people, working hard for the people, dying for the people, taking several agitations, and where I have been successful also. So when you said that सगळे म्हणतात पावरांक येवपाक दी, तेन्ना तुका सांगपाक सोदता की आमी पावरांक येनासतना एटलीस्ट आय कॅन टॉक ऑन माय बिहाफ. टुडे I am as AAP vice president, state vice president, as AAP leader I can say I have already done and I have already proved myself to the people of Goa. Now even the people which we are taking, आता पहिला तुवें हांव जॉइन जाता की आयज फाटल्या दिसांनी खूब जॉयनिंग जाल्ली आसा. मेनी पीपल आर जॉयनिंग फ्रॉम हियर देयर कॉन्स्टिट्युएंसी एंड वी आर गेटिंग कंटिन्युअसली फोन कॉल्स that we want to join. We had kept it on hold because of the municipality elections and because of the COVID. But you see the tremendous people, बरे क्षेत्रांतले बऱ्या हितूंतल्यान people, some of the teachers, some of the doctors, some many. So the tremendous change, and I think if you will see the change in coming days, before elections you will see, we will already go on the ground. We will go on the ground and we will start our work. We will come to know. तूं कॉन्फिडंट आहा की तुका लोकांचो जाय तसो सपोर्ट मेळटलो? तूं इलेक्शनाक आतां येता त्या आणि चड करून बारीक लोकांचो खूब सपोर्ट आसा. तुजो आतां इतक्या वर्साच्या तुज्या पॉलिटिकल करियरांतलो एखादो खंयचें काम जे एक जबरदस्त काम तुवें केलां लोकां खातीर, तें काम तूं एक काम सांगूंक शकता? खंयचें काम तुवें नाल गोंयांत जाल्यार केलें पण एक जबरदस्त गोंयांत नाल इतले म्हारग जाल्ले, 60 रुपया 70 रुपया. एंड आय सेड आय टर्म्ड इट एज कोकोनट माफिया चलता म्हणून. कित्याक गोंयांत तूं भोंवल्यार सगळ्यांच्या घरांत पोरसांत तुवें पयल्यार झाडां आसतलीं माडाचीं. बट दे डीड दॅट. आय वेंट विथ द विगरस कॅम्पेन. पीपल कितेंय म्हणून क्रिटिसायज करून बीजेपीन पयलें क्रिटिसायज केलें, थोडे आमचे काँग्रेसाचे देखून लिडर हांसताले कितें करता. पूण हांवें फाटली पोटली घेतली जाली हेजी नाल्लांची बायलांक घेतली आनी हांव सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सींत भोंवलें. इतलें भोंवलें की हांवें मोकरी केली बीजेपी सरकाराची की 10 रुपयान 15 रुपयान नाल दिवपाक लागलें. आनी वेरीन तेन्नाचो जो बीजेपीचो CM आशिल्लो पर्रीकर आनी विजय सरदेसाय एग्रीकल्चरल मिनिस्टर आशिल्लो, TCP मिनिस्टर, रस्त्यार येवन तेणी 26 जानेवारी तेणी जाहीर केलें की आमी कोकनट सगळ्या हॉर्टिकल्चरांत सवाय करतले. आनी खरेंच तेणी सगळ्या हॉर्टिकल्चरांत 15-20 रुपया कोकनट दवरले. दॅट वॉज माय फर्स्ट विक्ट्री. तशी कितल्यो विक्ट्री आसा. सेकंड विक्ट्री तुका सांगता, जेन्ना कोविडा टायमार आमचे शिपीज तांकां येवपाक मेळना आशिल्ले, त्रास जातालो, तेन्ना हांवें बायलांक घेतलो. म्हजेर केस जाली पूण हांव CMच्या बुंगल्यार वचून झगडलें. CMाक मेळ्ळें आनी CMान म्हाका एश्युरन्स दिलें, येस ती मारियेला शीप आमी हाडपाक करतात. आनी ती खरेंच तेणें म्हाका राती फोन करता म्हणलें, 7:30-8 फोन केलो आनी म्हाका उतर दिलें की फाल्यां ती येता प्रतिमा, यू हॅव डन दीस, यू हॅव टेकन दीस. एंड द वे द शिपीजांच्या बायलान म्हाका फोन मारलो, कोणाच्या आवयन फोन मारलो की तुका तुजें सदां बरें जावं, आमकां एक गरजेन म्हळ्यार आमचो भुरगो, आमचो घोव जो त्रासांत आशिल्लो, दे वॉज स्कॅर्ड. आनी दॅट वॉज अनादर एडिशनल हें. तिसरें म्हणटा तें गृह आधार कोविडान बंद केल्लें. गृह आधार जे बायलांक पयशे मेळटात पळय 1,500-2,000 हजार, ते बंद केल्ले सरकारान. आनी हांवें विश्वजीत राणेच्या तुज्या खात्या मुखार वचून ते बायलांक घेवन कोवीड तेन्ना सारकें रायजार आशिल्लें, तें बोवाळ घातलो, एज्युटेशन केलें. विदीन 7 days विश्वजीत राणे रिलीज द गृह आधार आनी बायलांक न्ही तें मेळ्ळें. आतां एक तुका पर्सनल प्रश्न विचारता. तूं एका पक्षान आनी सावयो एका पक्षान? नो, नॉट एट ऑल. नाव वीच पक्ष? यू टेल मी, आय कॅन आस्क यू डायरेक्टली. आतां तुका म्हणना, नॉट रायट अवे नाव, पण पयलीं हांव लेट मी टेल यू. आय टेल यू. तुमचे डिफरन्सीस जाय नासले वेन यू आर वर्किंग? No, because let me tell you first and foremost, Savio Coutinho, my husband, had joined Youth Congress much before me. I was a kid. I was not even 18 that time. When I was like 15 years, I could read Savio Coutinho on the papers because he was the Margaon chairperson. तो 2 party chairperson जाऊन गेल्लो मनीस. 3 party people have elected him as a councillor of ward number 16. And at that time, I had to read about him that he was the vice president of the Youth Congress. Okay, in between, he didn't like the working of Congress leadership. He didn't like the way it was going. And ताजे ideology Congress बरोबर आशिल्ली म्हणून ताज्यान जावना. So he chose Mamata Banerjee's Trinamool Congress. He went there and he saw that this is not happening in Goa. हें जावपाना, हें गोंयांत तांकां अर्थ ना मुखार सोडून म्हणून. So he's back with you now. So he chose to leave all the political parties and he went on a vigorous campaign of his work, that is of a shadow council. तो तुम्ही पयला आसतलें, आयज shadow council convener म्हणून आसा मडगांवां. जितले
इलिगलिटी जाता जितले रॉंग जाता तो RTIs घालता आनी तो तांकां एक्सपोज करता जे मडगांव म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर जावं ते BJPचे जावं ते काँग्रेसाचे जावं खंयचे पक्षाचे इवन वेन आय वॉज द महिला काँग्रेस प्रेसिडेंट ही वॉज एक्सपोजिंग द रॉंग डुईंग्स ऑफ द काँग्रेस कावन्सिलर्स अशें म्हणूं की आतां सावियो तुज्या बरोबर आहा Now, so definitely I'll tell you, he is running as a convener of the Shadow Council, but that is good that we have also given ताजे पॅनलाक पयर Shadow Councilak मडगांव म्युनिसिपालिटीत जसे गोवा विथ लव अँड गोवा विथ सोसडो आमी पीपल चॉयस पॅनलाक आमी सपोर्ट केला तसो आमी सावियोचे पॅनलाक आमी सपोर्ट केला एंड इट्स नायस टू सी अस वर्किंग टुगेदर बट वन थिंग वी आर हजबंड अँड वायफ बट वी रिस्पेक्ट इच अदर आमी each other's ideology we respect, we give space to each other because not Savio is not here in politics because of me or I am not in politics because of Savio. Savio was much before and I was much in my this thing I started right from my father's place. So we must have bonded together. I mean we must have come together but it is not because of Savio I was in politics or because of me Savio. So आमचे सदांच तें आसा आणि he has always promoted me. You must have seen being his wife, I was a महिला प्रेसिडेंट and इतल्यो केसीस घेतल्या इतल्या उब्यांनी झगडटाले सरकारा मुखार इश्यूज घेताले पूण he has never tried to pull me down. He has always motivated me and promoted me. आतां ह्या फुडले आतां त्या वेंचणुकेन तुमकां कोण तुमचो विरोधी पक्ष कहो दिसता? हू इज युअर ऑपोजिशन? स्ट्रॉंग ऑपोजिशन? अरे ऑपोजिशन आर बोथ दीस पार्टीज BJP आनी काँग्रेस कित्याक तांकां जाय तेन्ना तेंचे सादता तेन्ना ते एक जातात आनी जाय तेन्ना ते कुशीन वतात. आतां तूं म्हाका सांग तूं पळोवपाक गेले हे आमचे 10-12 जाणां गेल्यात ते काँग्रेसाचे इलेक्टेड MLAs ते बाबूश मोन्सोरात देखून कोण काँग्रेसाचो न्ही तो काँग्रेसाचो इलेक्ट जालो. हांवें म्हाका रायट आसा हें उलोवपाक कित्याक हांवें प्रचार केलो बाबुशाक पणजे वचून म्हज्या बायलांक न्ही घेवन हांव बाबुशा खातीर काम केल्लें पणजेंत बट द बेस्ट पार्ट वॉज ही वॉज गिवन द टिकेट बाय काँग्रेस. वॉट इज दीस? He was given the ticket by Congress. We did this thing for him. आमी ताका काम केलें ताच्या खातीर भोंवली कॅम्पेन केली आनी ही वेंट इन द असेंब्ली एज अ BJP MLA. सो नाव वॉट यू आर टॉकिंग बोथ आर द सेम. BJP आनी काँग्रेस सेम एकूच माळयेंतले बरिल्ले ते. सो दे बोथ आर फॉर अस ऑपोजिशन. वी वील नॉट टेक एनी वन लायटली. ओके आतां तुज्या पार्टीन तुवें कितें कार्यक्रम केला तुजे पार्टीचो गोंया खातीर आनी तुजी पार्टी गोंयान येवची आनी गोंयान तुजी पार्टी सगळ्याक पातळची आनी स्थायीक जावची म्हणून तुजी कितें कार्यावळ आसा? सी म्हजें काम न्ही रोखडेंच फ्रॉम द डे आय जॉयन नो द नेक्स्ट डे इट सेल्फ आय स्टार्टेड माय वर्क. लेट मी टेल यू वी हॅड वी वर सपोर्टींग पॅनल्स लायक आमी केपेंकारां इन केपें फॉर म्युनिसिपालिटी आनी मडगांवांत पिपल्स चॉयस पॅनल तें कितेंय जावं बट म्हाका काम दिलें हांवें वचून प्रचार केलो जावं ते केपें देखून 23 years ओल्ड तें बेनिता म्हूण भुरग्याक टिकेट दिली आपान धाकलें भुरगें पॉलिटिकल सायन्स केलें ताज्या बारा भोंवलें. सुनिता म्हणटा त्या बायलेक टिकेट दिली ताज्या बारा भोंवलें ती एक हावजवायफ. तिसरें म्हणटा तो स्टिवन म्हणटा तो भुरगो बोटी वयलो पूण कितें करपाक सोदता 25 years ओल्ड ताका लागून प्रचार केलो. सो थंय भोंवलें. मागीर हांव फातोर्डा हांव रॉयस्टन म्हणटा ताका आगाळी मुरिडाचो त्या भुरग्या खातीर प्रचार केलो हांवें. सो यू नो मागीर हावजींग बोर्डार वॉर्ड नंबर 25 ते रुबी पावरफूल ताज्या अगेन्स्ट कोण एलायन्स दिगंबर कामत विजयाची आनी रेजिनाल्डाची एलायन्स जावन पावरफूल मनशां घातली. पयशो खूब मोडला तेणी पूण कितें जावं आय वॉज हॅपी टू डू कॅम्पेन फॉर क्लीन कॅन्डिडेट्स. वॉट एवर मे बी रिजल्ट टुमॉरो बट एटलीस्ट पीपल वील ऑल्सो नो दॅट वी हॅव नॉट आप हॅज नॉट गिवन 1 rupee. ओन्ली द वोटर्स वील बी एबल टू टेल यू. आमी लोकांक सांगलें तुमकां मेळटा तुमी घेयात पूण पीपल वील टेल यू वोटर्स वील टेल यू. हांसपाक येता की दे गॉन टू दॅट लेवल्स लायक गिवींग 20,000 25,000 टू देअर वोटर्स. एक घरांतनी इतले पयशे दिल्या म्हणल्यार हे पयशे खंयचे आमी ते लोकांक सांगपाक सोदता. हांव ह्या माचयेर जावं सांगपाक सोदता यांचे तुमी बॅकग्रावंड पळया 25-30 वर्सां हे जे आयज मिनिस्टर्स आनी MLA कॅन्डिडेट घालून 20,000 5,000 तुमकां एनवोलोप 2,000 तुमच्या घरा कडेन तुमकां नाका जाल्यार देखून पावयला जाल्यार हे पयशे खंयच्यान आयले तांचे बॅकग्रावंड कितें आशिल्लो तांचो बिझनस कितें आशिल्लो आनी आयज ते कोट्याधीश आनी तांचे कडेन इतले बंगले आनी इतले कोट्याच्यो गाडयो खंयच्यान आयल्या ते तुमी चिंतात. आप कॅन्डिडेट तुमच्या दारांत आयले आसतले आनी आमी तुमकां पयशे दिवपाक पावनासतलीं कित्याक हे पक्ष खरेंच क्लीन आसा. आमचे कडेन पयशे आशिल्ले जाल्यार आयज आमी तुमच्या दारांत देखून घालता आसले पूण वी हॅव नॉट डन दॅट बिकॉज वी बिलोंग टू अ क्लीन पार्टी एंड दॅट इज आवर मोटो दॅट वी वील नॉट entertain money matters because we are coming to take your valuable vote so that we can serve you 5 years. We can serve you 5 years not like these people कित्याक आमी पळयलां पयशे दितात मागीर म्हणटात 5 वर्सांनी येतकीर तूं हे पयशांनी वोट घेतला तुका काम कित्याक करपाचें सुसेगाद राव. सो हे आमी चेंज करपाक जाय गोंयांत. तर आमी आज ऑन दीस इश्यू ह्या मुद्द्याचेर आमी आयची ही भासाभास हांगा सोंपोवया. तुमी प्रतिमांक आयकलें आनी प्रतिमा सामकें एकदम
पोटतिडकीन एकदम सामकें काळजांतल्यान उलयलां आनी ताका दिसता की ही पार्टी गोंयांत येवची आनी हे पार्टीन गोंयकारां खातीर काम करचें. प्रतिमा, तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. Thank you so थँक्यू much. थँक्यू व्हेरी मच. तुवें तुजो You're टायम welcome. दिलो. Yes.